आणि खूप फरक दिसता आज रामाचे ज्या टायमाची रामनवमी आसा ती आमची सगळ्या हिंदू बांधवा खातीर खूप इम्पॉर्टंट आसा. हाली 22 जानेवारी हे वर्साक वर्स आमी राविल्ले म्हणजे आमचे आराध्य दैवत प्रभू श्रीराम म्हणजे मंदिर अयोध्याक जावचे हे इतल्या वर्सांनी म्हणजे 500 वर्सांची वाट पळोवपाक आमचे राम मंदिर जाले त्या खातीर खंय सगळ्यांची भावना सगळ्यांची चेतना इतली उमेदी आसा की आज जेन्ना ही रामनवमी आमी सेलिब्रेट करता सगळ्यांच्या मनात एक वेगळोच जोश आसा. त्या खातीर आमी सदांच आराध्य दैवत जाल्यार प्रभू श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम हाका सांग आमी इतले सगळेच मोठ्या हातून आशेन आमी सगळेच वयतात आमचो दैवत असो हे करतात. आणि ह्या रामनवमीच्या दिसा हांव इतलेंच मागता की सगळ्यांनी जे प्रभू श्री रामान जशे आमी म्हणटात की सगळ्या कडेन राम राज्य येवचें म्हणून ते राम राज्य कितें हे सगळ्यांनी म्हणजे ताणें कशें आपलें राज्य चलयतलें आपल्या भावा कडेन कसो रावलो आपल्या बापाय कडेन कशें हें आशिल्लें हे सगळें पुसपाक गेले जाल्यार तांचे ह्या रामनवमी दिसा आमी सपोज संकल्प केलो की सगळ्यांनी ताचो एक एक गूण तरी आमी घेवंक शकले ताका दिसता म्हाका दिसता ह्या देशांत एक राम राज्य येतलें आनी एक बरें वातावरण. दाजीबा प्रकारे आयज रामनवमीचो एक बरो दीस पूण काँग्रेसान आयज नॉमिनेशनां भरल्यात कितें म्हणटात. काल हांव तांचे प्रेसिडेंट अमित पाटकराचें भाशण आयकतालो की
आम्ही गुढीपाडव्याक आमचे हे स्टार्ट केले आणि प्रभू श्रीरामाच्या रामनवमी दिसा आम्ही फॉर्म भरला म्हणजे काँग्रेसीची दुटट्टीपणा ही सगळ्यात दिसून येता. जे लोक सांगताले की प्रभू श्रीराम नाच म्हणून कोर्टान अफिडेविट दिताले की प्रभू श्रीराम ही काल्पनिक गोष्ट आसा म्हणून. म्हणजे आम्ही अमरचित्र कथा कशी पळयता तशी ही काल्पनिक गोष्ट प्रभू श्रीराम हो नाच म्हणून तेच आज प्रभू श्रीरामाचो जय जयकार करपाक लागल्या. तो दिसून कळून आमचे जनताय बी पिशिना. ज्या काँग्रेसीन रामांक केन्नाच हे करूना म्हणजे आमंत्रण दिवन बसून तांच्या देवळान वचूना ताका पांया पडपाक वचना ते आज राम नामाचो जप करतात. हे लोक सगळे पळयता लोकूय पिशेना. सो काँग्रेस ही पयली पासून एक इलेक्शना इतलीच सगळी स्टंट करीत येल्ली आसा आणि त्या खातीर म्हाका दिसता आज लोकूच तांकां 7 तारखेर जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना तांकां उत्तर दितले की प्रभू श्री राम कितें तो आनी राम नवमी कितें. सगळ्यात पयलीं सगळ्या गोंयकारांक उलोवनूच रामनवमीची परबी आयज खरीच रामनवमी म्हणजे आयज राम जन्मभुमीचेरूय पुजा चल्ली आसा एवढी भव्य ही आयज खरीच आमकां दुसऱ्या भाशेन रामनवमी आसा आणि सगळे लोक एकत्र जावन हे एक एक्चुअली आमच्या वॉर्डान एक 100 वर्सांचे देवूळ मेस्तावाड्या म्हणून सगळे गोंयकार सगळे वास्कोकार ह्या देवळान येता. अशीच हांव सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांचे आरोग्य आणि आयुष्य बरें जावचें आणि सगळ्यांनी बरे भशेन रावचें. आमी सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भावांनी बरे भशेन रावपाचें आणि आनी जर काय उलयना. आयची कमिटीने कार्यक्रम घडोवन हाडला कशे तरेन कार्यक्रम घडोवन हाडले. आता ह्या देवस्थानाक जवळजवळ 150 वर्सां सुमार मायज जाली. हाच्यान आमी सासरी खारी ते रेल्वे स्टेशन आहा पळय तेच्या पयलींचे देवस्थान जेन्ना ते ल्हान दिवशी आशिल्ले आनी तेन्नाच्यान आमी रामनाम करपाक सुरवात केली ते आयज पर्यंत आमी ती दर वर्सा ते मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाचो प्रयत्न चालू आसता. आता आयच्या रामनवमी दर वर्सा प्रमाणे 12 सुमार रामाचो जल्म जाता. तेच्या नंतर फ्रांसीस अँथोनी जे प्रसिद्ध रेडिओ गायक आयज अख्ख्या गोंयांत फेमस आहात ते वर्सान वर्स हांगासर गीत रामायण सादर करतात आणि ते पळोवपा खातीर आमचे वास्कोंतले गोंयभरांतले लोक आसात तेका आयकपा खातीर गर्दी करता. ह्या गर्देमुळे आमकां आमच्या देवस्थानाक मंडपाचो लाभ दिसता. ती सुद्दां लोक आपले जीव म्हणटा पळय तसो येवन हांगासर तेजो आनंद घेता आणि देवाचें दर्शन करता. आणि हांव लोकांक ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक आपली शुभेच्छा दिता आणि देव बरें करूं म्हणटा. ताचे भायर कितें प्रोग्राम आसा सध्या रामनवमी. आता म्हाका दिसता श्री राम संस्थान जे पयलीं पासून राम जन्मभुमीचे जावचे पयलीं पासून 150 वर्सां सांगले प्रोग्राम जायत आसता आणि ह्या प्रोग्रामाक सगळे सहभागी जातात. पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभू श्रीराम हो सगळ्यांचो आशिल्लो श्रीमंतचो आशिल्लो क्रिस्तांवाचो आशिल्लो सगळ्यांचो सगळे मोठ्या प्रमाणात भाग घेता. आता फाटल्यानूच हांगा रामायण चलता. तुम्ही तुजो व्हिडिओ घेतला तो रामायण म्हणपी एक क्रिस्तांव आसा फ्रांसीस अँथोनी म्हणून. तो हे कितें दाखोवन दिता म्हणजे सगळ्यांक घेवन वचपी असो प्रभू श्रीराम आशिल्लो आणि अशाच सगळ्यांनी मेळून आमी सगळे ही राम नवमी मनयता. खूब बरें दिसता. तुम्ही मधून पळय इतले सुंदर तो फ्रांसीस अँथोनी रामायणाचो पाठ म्हणटा खरोखरच मन भरून येता आणि बरें दिसता की आमचो एक क्रिस्तांव भाव इतले बरे रितीन इतली वर्सां आजूच न्ही केन्नासून तो म्हणत आयिल्लो आसा. हे खूब बरी गजाल आसा.